शॉकिंग न्यूज घेवन आयिल्ले आसा आनी जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की बिट्स प्लेनी कॅम्पस सांकवाळ हांगा आयज एक 20 वर्सांचो भुरगो स्टुडंट एक मरण पाविल्लो आसा आनी ताजी एक बॉडी थंय ते कॉलेजीन मेळ्ळी आसा. वेर्णा पुलीस जे आसा सद्याक तपास करपाक लागल्या आनी ही वॉज फावंड डेड इन हीज कॉलेज कॅम्पस. सद्याक ही 5th केस आसा जे डिसेंबराच्यान आतां मेरेन गेले डिसेंबर ते आतां मेरेन तरी पळोवंक गेले जाल्यार दिस इज द 5th केस वेर स्टुडंट्स हॅव बीन फावंड डेड इन दी कॅम्पस. फुडलो तपास चालू आसा आनी आजून निकाल कितें येतलो तो पळोवचो पडटलो. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. मजगतीं ह्या प्रकरणावयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार काडलो. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीचे ट्वीट. मनोज म्हणटा सरकार वग्गी रावूं शकना. काय कारणा खातीर अजून पासून जे कन्सर्न डिपार्टमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्रीन हेजेर लक्ष घेवना. आता हे फर्स्ट टाइम जालेले आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 5 डेथ लेस देन 1 year आनी आमी सरकाराक SIT प्रोब मागता कित्याक आमकां हितून कळपाक जाय की कॅम्पसा भितर एकाडेमीक प्रेशर आसा काय ना जाल्यार कॅम्पसा भायर कितें इलिगली चलता तेजो इफेक्ट आसा काय नाल्यार सबस्टन्स अब्यूज पळय चलता जो आयज सगळे मेवता अंडर द सन थिंगा हे भुरगे तितून प्रे पडटा काय या हे इलिगल भार पळय मशरूम जाता हे कॉलेज कॅम्पसा भितर आनी तितून डुप्लिकेट पळय सोरो मेवता हेका लागून काय. मजगतीं दक्षिण गोंय SP टिकम सिंग बिट्स पिलानींत पावलो. प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. इन्स्टिट्यूशनान फाव ते उपाय घेतल्यात म्हूण दक्षिण गोंय SP टिकम सिंगान म्हायती दिली. देखिए आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली. ठीक है, तो अभी उसमें इंक्वेस्ट की जा रही है और एक UD अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी. उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताएंगे. जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे. बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला उसमें अभी भी कंफर्म इन्वेस्टिगेशन जारी है. ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं. हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं. तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे. जाल्यार चौकशी करपा खातीर कलेक्टरा खाला कमिटी नेमल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. खरें म्हणल्यार आयची म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स GSTचेर आशिल्ली बट तरी सुद्दां बिट्स पिलानीन जी दुख्खदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता. म्हाकाय खूब वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें. हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली. 20 वर्सांचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षांत घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या. अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.